मोरजे देवळात चोरी जावपाची घडणूक ताजी असतानाच आता कुडचडच्या श्री सातेरी देवळाच्या प्रवेशदारार आशिल्ल्या सिमेंटाच्या मूर्तीची अनवळख्यांनी मोडतोड केल्या। मूर्तीचे दोनूय हात मोडल्यात। शुक्रारा सकाळी जेन्ना देवस्थानाचो पुजारी पूजा करपाक देवळात गेलो तेन्ना हो प्रकार उक्ताडार आयलो। आज सकाळी आमच्या देवस्थानाचो पुजारी जेन्ना सकाळी 5 सुमार उठून सकयल आयलो तो फूल काडपाक देवता तशेंच तेन्ना ताची निदर्शनाक आयलें की हांगा खंय तरी शिमीट सकयल पडिल्लें आशिल्लें। ते ताणें बारीकसाणेन जर पळयलें जाल्यार ज्यो देवळाचे भायर ज्यो 2 नर्तकीची मूर्ती आसा ते कोणी तरी एक विघ्न संतोशी मनशान ते डॅमेज केल्ले आसा। तेन्ना आतां पोलीसय आयिल्ले आसा, आमी कमिटीचे सगळे पदाधिकारी जे सदस्य आसा ते सगळे आयिल्ले आसा आनी पोलीस तपास चालू आसा। मजगती ह्या घडणुकेची माहिती कुडचडचो आमदार निलेश काब्राल हांकां मेळ्ळ्या उपरांत तांणी मोडतोड केल्ल्या मूर्तींची पळोवणी केली। देवळाच्या वाठारा सयत पुराय कुडचड्यार सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले अशें आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगलें। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। ऑफिसाच्या सायडीन सातेरी देवूळ सारखे जागृत देवस्थान आहे वाठाराचे। हे वाठाराचे आमचे आज ही घटना जाल्या म्हाका सीसीटीव्हीचे कॅमेरा जो आसा तो कॅप्चर केला की ह्या इन्स्ट्रक्शन दिला इमिजिएटली तो कोण आता ट्रेस करून त्या गॅरेज करपाक जाय। असली घटनी दाखयता की सोशल इवन सोशली मेंटॅलिटी जी आमच्या ह्या वाठाराचे थोड्या मनशाची आसा व्हेरी रॉंग। ह्यो गोष्टी पयलीं खूब वर्सां पयलीं जाताल्यो आनी तेन्ना मागीर ताका एकट्याक धरून मागीर व्हेल्लो आनी ते आतां जायना कुतून जावपाक लागले व्हेरी बॅड। आनी असली गोष्टी जावपाक जायना। आज 2 इन्सिडंट जाले की तो हांगा मोडून अशें सीसीटीव्ही कॅमेरा दिसले आनी मागीर आमच्या सायडीन सर्वोदय स्कूल आसा तांचो स्टोर रूम फोडलो। ही सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता आमचे हितून भितर आमचे कुडचड्या सीसीटीव्ही कॅमेरा हांवें तेन्ना घातलेले ते चलना कुतून रिवायव करून आतां सीसीटीव्ही कॅमेरा करूंक पडटले। म्युन्सिपालिटीकूय सांगतो रिक्वेस्ट करतलो आनी कशें करपाचें तें करून बेगिना बेगीन जे पुलीस स्टेशन मॉनिटरींग सीसीटीव्ही आतां लोकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा म्हाज्या ऑफिसाचे आसा म्हणजे घरा कडेन आसा सगळे कडेन आसा पूण ते लोकांचे सीसीटीव्ही तर पुलीस स्टेशन मॉनिटर सीसीटीव्ही ह्यो म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट आसा आतां आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे आख्खे गोंयान अशें करपाक जाय। आज मॉडर्नायझेशन जेन्ना आज ताणें काल बजेटान खूब बरें अनाउन्समेंट केलें पूण सीसीटीव्ही म्हाका दिसता तेच्या लक्षान येवना। ह्यो गोष्टी IT इन्फ्रास्ट्रक्चरा अंडर गोंयान तांकां जे हर घर फायबरा भितर सीसीटीव्ही मॉनिटरींग एटलिस्ट टावन एरिया हे करपाक जाय। हांव आसा कुडचड्यार सातेरी देवस्थाना कडेन आनी हांगा आयज सकाळी एक घटना घडली। ज्यो देवळाच्या भायर मुर्ती असतात त्यो खंय तरी डॅमेज केल्ले आसा अज्ञात व्यक्तीन आनी तुमी पळोवंक शकता तेजे हात बी सगळे जे फोडून उडयल्ले आसात। जेन्ना सकाळी पुजारी जो आसा ह्या देवस्थानाचो तेणें भायर येवन पळयलें कितें तरी पडलेलें आसा तेन्ना तेणें सारकें क्लियरली पळयलें कितें तें तेन्ना कळ्ळें की त्या मुर्त्यांचे जे कुडके आसात ते सकयल पडलेले आसा। तेणी बाकीच्या मेंबरांक कळयलें। नंतर मेंबर हांगा येतकीर कळ्ळें की ह्यो डॅमेज जाल्ले आसा। तश्योच सायडीन सर्वोदय स्कूल आसा थंयचे खंय स्टोर रूम आसा तोय फोडून खंय तरी चादरां येल्ले अशें इन्फॉर्मेशन मेळटा। तशेंच आतां हेजो जी पाहणी आसा ती हांगचे स्थानीक आमदार निलेश काब्राल यांनी केल्ली आसा। तशेंच बाकीचेय जे कावन्सिलर तेणी बी केल्ली आसा आनी फुडलो जो तपास आसा कुडचडे पोलीस जे आसा ते करीत आसात। गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर।